सरकार आप पक्षाचो आवाज दामपाक सोदता। गोंयकारांच्या मान्यताये बगर कसलेच प्रकल्प गोंयांत हाडपाक दिवचे ना। जे प्रकल्प गोंयकारांक जाय तेच प्रकल्प गोंयांत येतले अशें आपाचे निमंत्रक राहुल मांद्रेन म्हळां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। नमस्कार। काल तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमी मुखेलमंत्री डॉक्टर सावंत बाबाक एक निवेदन दिवपाक गेले। तशेंच थोडो कोल ताका भेट करपाक गेल्ले। ताका कळपाक जाय की ताणें आमकां जसो कोल गिफ्ट केला, कोल डस्ट रेदर, ताजी कोल आमी थोडे ताका भेट दिवपाक गेल्ले। तेन्ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें गोंयकारांक की आमकां डिटेन केल्लें। डिटेन करून अक्षय पुलीस स्टेशनार व्हेल्लें आनी थंय आमकां सांजे 6 पर्यंत 6:30 7 पर्यंत आमी दवरिल्ले आनी मागीर आमकां मॅजिस्ट्रेटान थंयच्यान रिलीज केलें ताजी लिगल फॉर्मेलिटीज कितें करून। आमकां काल सांगलेलें की आज जे लोकल पुलीस स्टेशनार थंय वचपाक जाय आनी रेजिस्ट्रार सायन करपाचें म्हणून। आज आमी जेन्ना पुलीस स्टेशनार गेले तेन्ना अशें कळून आयलें की आमकां ते फूल डे डिटेन करता परत म्हणून। सो अशें दिसून येता की दिस आर प्युअरली हॅरेसमेंट टॅक्टिक्स, दिस आर कावर्ड टॅक्टिक्स जस्ट टू ब्रेक आर रिजॉल्व बाय सावंत बाब। तो होम मिनिस्टर आसलो तोच रिस्पॉन्सिबल जाता। सो आज आतां हांव व्हिडियो करता पुलीस स्टेशना वयल्यान, तेन्ना हांव सावंत बाबाक सांगूंक सोदता की अशे जे हॅरेसमेंट टॅक्टिक्स आसतले हातून आमचे जे आमी निर्णय घेतला की गोंय हें गोंयकाराचें आसतलें, हातून आमचो रिजॉल्व आनीक स्ट्रेंथन जाता। आमी जाय तरी आमी विचार करून फुडें चल्ल्या की गोंय वाचयतलें, कोळसो आमकां नाका। तशेंच कसलेच प्रोजेक्ट आमी गोंयकाराच्या परमिशन शिवाय तुज्या सरकाराक हाडून दिवचे ना, लादूंक दिवचे ना। तेन्ना गोंय हें गोंयकाराचें आसतलें आनी आमी कटिबद्द आसा की जे प्रोजेक्ट गोंयकारांक जाय तेच गोंयांत येतले। हे हॅरेसमेंट टॅक्टीस जाता तितली कर, आमी तयार आसा घेवपाक।